Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. फाटली 4 वर्सां लाडली लक्ष्मीचे अर्ज केल्ल्यांक 1 लाख रुपया मेळूना. दुसरे वटेन गृह आधाराचे नवे अर्ज पयशांक अडकल्यात. खेरीज आदी सावन आशिल्ल्या लाभार्थ्यांकूय पयशे वेळार मेळना. 21,274 गृह आधार लाभार्थ्यांचे पयशे अडकल्यात. घर बंद नॉट ट्रेसेबल असे 200 लाभार्थी. फामिलीत सरकारी कर्मचारी आशिल्ले 204 लाभार्थी. 79 लाभार्थी दुबावीत, स्थलांतर जाल्ले 22 जाण. सर्वेंतल्यान पात्र थारसर आनी फंड नाशिल्ल्यान पेंडींग दवरिल्ले 20,690 लाभार्थी. हे जाले आशिल्ले लाभार्थी. ते भायर गृह आधाराचे 17,104 अर्ज पेंडींग आसात. तातूंत 1,411 अर्ज GALA कडल्यान स्क्रुटिनीक पेंडींग. 2,441 अर्ज डॉक्युमेंट सारके नाशिल्ल्यान पेंडींग. 5,922 डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशना खातीर समिती मुखार पेंडींग. वळख निश्चित करपा खातीर 6,851 अर्ज पेंडींग. लाडली लक्ष्मी येवजणेक फटको बसलो तो फंडाचो. 24,617 लाडली लक्ष्मीचे अर्ज पेंडींग. तातूंत 18,989 अर्ज सरकारा कडेन पयशे नाशिल्ल्यान पेंडींग. अर्जां बरोबर जाय ते डॉक्युमेंट नाशिल्ल्यान 3,765 अर्ज पेंडींग. कोफुजांव आशिल्ले 317 अर्ज समितीक धाडल्यात. स्क्रुटिनी खातीर GALA कडेन 1,292 अर्ज पेंडींग. फंडा खातीर 18,989 लाडली लक्ष्मीचे अर्ज उरल्यात. पयशे घालतले जाल्यार सरकाराच्या हातात 190 कोटी जाय. ते भायर गृह आधाराचे नवे अर्ज आनी पेंडींग दवरिल्ले लाभार्थी वेगळेच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.